ती वायरींग कितें सकयल आहा ते लायटीकार येयले जेवल्ली तर लायटीच्या करंटाक ही भितर हें काय कितें रे तीर पडलें ती आज कितें तर आसता भितर शॉक पडलो शॉकिंग इन्सिडंट घडलो आयज आनी आमी ओदोर TCPन आशिल्ले मागीर पंचायतीन आशिल्ले तेन्ना कळ्ळें आमकां की हांगा 4 निश्पाप जनावरां जेका आमी गोमाता म्हणटा आनी तेजेर व्हडलें राजकारण जाता गोमाता गोमाता करून आनी आयज तांकां हांगा शॉक येयलो ती एक वेळ जनावरां मनजात म्हणून एक वेळ कोणाक पडलेलो आसपाना जावं कोणाक व्हडलेशें कांय हें जावना पूण जेंच्यान तेंच्या वांगडा दीस काडल्या जो म्हाजे सारको जावं कोणाक जावं आमी एज अ हांव सदांच म्हणटा एनिमल आर्टाचो मनीस म्हणून म्हणल्यार हांव म्हणना मनशा सारकें हार्टा एनिमल हार्टा कित्याक लागून कित्याक तेंचो हार्ट सॉफ्ट आसता आनी तुमी आयज पळयता ती कशी पडल्या सगळीं हांगा शॉक येवन तांकां हें जालें आनी हेच एक हांव विचार करलो हे जर कोणी भुरगे हांगा केन्ना खेळपा येयल्ले मळ्यान येयल्ले कित्याकूय येयल्ले आनी तांकां जर शॉक येयल्लो जावं कितें जालें जावंक जायना अशें पूण जर जाल्लें जाल्यार केदो व्हडलो बोवाळ जाता आशिल्लो पूण आयज ही निश्पाप जनावरां तेंच्यांनी कितें आपल्याचेर घेतलें खबर ना आमी खूब फावटी म्हणटा की जे जनावर आसता ते आपल्याचेर घेता म्हणून हें ओडून तेंच्यांनी आयज कितें घेतलें कितें जागोवंक सोदता हें खबर ना पूण एवरी टायम अशें खूब कडेन अशें इन्सिडंट जाता ज्या जाग्यार जनावरां चड करून गायो निश्पाप जे गोमाता करून आमी सामके तेजेर म्हणल्यार जे सरकार पॉलिटिक्स उलोवपाचीच ना खरी म्हणल्यार पूण तरी सुद्दां ते पॉलिटिशियन आसा ते तेजेर यूज करता भरपूर जाणां आनी तांकां आयज तेंचो बळी गेल्लो आसा हेका लागून आनी एकूय हांव थोडे तेंची सायकोलॉजी जाणा कशें आसता खंयचे तुमी जर नॅशनल जिओग्राफीक चॅनल पळयता डिस्कवरी पळयता तेन्ना मुद्दम पळया तुमी जेन्ना तेंचेर एटॅक जाता कसलोय जाल्यार ती एकामेकाक वाटोवंक वयता ती आमी मनीस कितें करता की कोणी बुडटा सुद्दां जाल्यार पयस धांवता जावं सगळे जाण हें करता पूण ती एकामेकाक वाटून वचूनच म्हाका दिसता ती पळयलें जाल्यार तें तशेंच दिसतलें की एक कोणी दसले आसतली तोंडान तिच्या बाबड्याच्यान हें आसा खाता तें आसा भितर ती कोण तरी एकटी दसली आसतली आनी ती सगळी तिका सोडपाक गेल्ली आनी गेली ती तितूनच्यान आतां तेजेर उलोवनूय कांय येना पूण एक जेन्ना हांव ओदोळ तें म्हणटालो की जेन्ना आमी तेंच्या वांगडा काम करता तेंचे आमी हें जाणा कित्याक जेन्ना ती दोळ्यान तुमी पळया केन्ना जनावरांच्या ती दोळ्यांच्यान तुमचे कडेन उलयता जरी आमकां ती कितें आमे करता ती कळनासतली बूक करता ती कळनासतली मेव करता ती कळनासतलें तेंची भाशा आमी तांकां म्हणटा ते भोगता आसतले म्हणून पूण ती आमचे कडेन अक्षरशा उलयता जेन्ना कोण ट्रुली तेंच्या वांगडा आसता तांकां सारकें कळटलें की तेंच्या दोळ्यांच्यान ती आमचे कडेन उलयता कितें केन्ना भाकरी घालून पळया केन्ना तांकां जेवण घालून पळया तेन्ना तुमकां कळटलें की ती कशी हें करता ती तुमकां आनी हे एक निर्दयी म्हणटा हांव गव्हर्मेंटा बाबतींत तेंच्यांनी सगळे कडेन आयज खणून दवरलेले रस्ते पूण ह्यो डोंगरार आतां तेंच्यांनी जे व्हडले केबल्स गेल्ले आसा थंयचेर लक्षूच ना मागीर थंय पयलीं जावंक जाय आशिल्लें मागीर भाऊ वधू तेच म्हणटालो म्हाका की थंय पयलीं जावंक जाय एक्चुअली सारकें थंय पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें कित्याक आमी आतां ही 4 जाण पळयता पूण फाटले गिमांत आमी पळयले कितकेशेच कडेन जो उजो लागलो तितून हजारांनी लाखांनी जनावरां आमची गेले आसतली आनी वेगवेगळे स्पिसीस गेले आसतले रेअर स्पिसीस गेले आसतले हे कोणाकूच पडलेले ना कित्याक ते उजो लायतालो आनी ते रिजनूय दिताले की तेजे लागून उजो लायता म्हणून पूण एक्चुअली खूब जाण बिल्डर लॉबी आयले तेवूय उजो लायताले कित्याक आमकां खबर आसा डिपली आमी तितून काम करता तेन्ना खबर आसा तेवूय उजो लायता आसतले रिजन एकदां आसूंकूय शकता की इलेक्ट्रिसिटीचे हें आसा तो हें जावन केन्ना शॉर्ट जावन लागूंक शकता उजो पूण तितून लाखांनी जनावरां वयता लाखांनी तेतून भितर स्पिसीस आसता बारीक स्पिसीस वयता ते आनी ते खंय रेअर आसता अशें आनी हे खरें एंडेंजर स्पिसीस आसता ते वयता आनी हेजेर आयज बरें कोणाकूच पडलेलें ना हे सरकाराक सांगूंक सोदता BJP सरकार जो हांगा आसा आनी हांगचो आमदार जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो हें आसा तेचें तोंड सदांच चड चलता एवरी टायम तेजें तोंड चड चलता तो फक्त आनी फक्त राजकारण करपा पळयता आमी सकयल जेन्ना हितून गेल्ले तेन्नाय पळयता की कशें तेणें इल्लिगलिटी बस्ती करून दवरलेली आसा मागीर कशें तेणें सगळें हें करून दवरलेलें आसा आनी आयज हो आमदारान ही जबाबदारी घेवपा जाय हांगा 5-5 मिनटां लायट वयता हांगा मोडकय मतदारसंघात आसा आमी फर्मागुडयेर 5-5 मिनटां लायट वयता 5 मिनटां पावस पडलो जाल्यार 2-2, 3-3 वरां लायट येना लोकांचे कितकेशेच लॉस जाता भितर
आणि ही जबाबदारी बी आता असेंब्ली चलता तेन्ना ही जबाबदारी बी ताणें घेवपा जाय फुडें कित्याक हांगा एकदा आनी दोनदा इन्सिडंट न्ही हो खूब फावटी जाल्ले आसा अशें की कितकीशीं जाणांची जनावरां वयता फक्त जनावरां म्हणून आमी तांकां हें करिनासतले पूण तेजेर राजकारण करचे पयलीं तुमी पयलीं हें आसा तें सगळें जाग्यार दवरात कित्याक हे प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तो व्हडलो जाल्लो आसा आणि जो फार्मर जे आयज शेतकार आसा तांकां हे सामकी कंप्लीट लॉस म्हणटा ते कित्याक शेतकार आसा तो आपल्या जनावरांक कसो पोसता ते पळयता आमगेर काकागेर आशिल्ली जाणा हांव भुरगेपणांत म्हाजी काकी आसता तिच्या वांगडा केन्ना ते गवत कट करपाक हांव तिच्या वांगडा धाकटो आशिल्लो हांव तेन्ना पूण तेन्ना वयतालो पूण ते कनेक्ट आसा पळय तो वेगळो लेवलाचो कनेक्ट आसता तेंचो जी जीप तुमी केन्ना घेवना आसतली पूण ती जिबेन जेन्ना तुका चाडटा तोंडाचेर कडेन येता ती हाती कडेन येता तो वेगळो लेवलाचो कनेक्ट आसता हो वेगळो कनेक्ट आनी आतां जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना पाटेर जर कोणी आसा जाल्यार ती खूब फावटी आमगेर जर कोणी जर येता आसतलें फॅमिलियर आसतलें भायर येवन रावता तुका पळयता कितें सांगता हे भितर आमकांय बीन तो खंय तरी सॅटिस्फॅक्शन एक खुशी मेळटा भितर कोणें जर कितें भायल्यान जर कोणें कितें म्हणलें आसा कोणी ट्रोल करता एज अ पॉलिटिशियन जावं एज अ सोशल वर्कर आसा खूब जाण ट्रोल करता जावं कितेंय म्हणटा तेन्ना कोण तरी दुसऱ्या एंगलान पळयता पूण एनिमल सदां जर कुत्रो जावं माजर जावं सगळें एक हितून पळयता तुमी फक्त डॉमेस्टीक एनिमल अशें न्ही कोणीय जावं ते सदां तुका एक हितून ट्रीट करता ते तुका एकूच हितून पळयता तूं कितें कर जी खर कितेंय कर तूं कोणाकूय हें करून यो जावं नागोवन यो जावं तूं बरें कोणाचें बरें करून यो पूण ते तुका एकूच हितून पळयता तो एक आपलो म्हणून पळयता सदां आनी ते लागून हांवें म्हणलें आयज मुद्दम वयर या म्हणून पावस आशिल्लो आमी समजलें तेका फुल्ले आसतलें म्हणून पूण तरी सुद्दां ती प्रक्रिया चालू आसता पूण हांव मागता हे बारीक इन्सिडंट म्हणून धरूं नाका हे इतकेंच घालून धर ढवळीकर एका सांगता तो आतां परत असेंब्ली पळयतालो जेन्ना घरा कडेन गेल्लो तेन्ना परत उठता परत कित्याक बडबडटा कांयच सेन्सिटिव्हिटी ना तो म्हणटा सदां नरकासुराचेर बॅन हाडपा जाय हेजेर बॅन हाडपा जाय पूण सोरो दिता तेन्ना आमकां खबर आसा आमी त्याच गांवांत रावल्ले मनीस सोरो दिता पयशे दिता भुरग्यांक लाचार करता हें पळयल्लें आसा आमी 15 वर्सां भुरग्यांक तो कसो आपल्या हितून दवरिला तें पळयल्लें आसा हे बारीक इन्सिडंट न्ही आयज 4 ती गोरवां गेल्लीं आसा हे शाप तुमकां सगळ्यांक लागतले कित्याक हे मनजात हे मनजात ही आयज कशी गेल्या कितें फडफडोन गेल्या कितें हें करून गेल्या खबर ना पूण तुमी हेजेर लक्ष दिवपा जाय फक्त ते हांव सांगता बाकीचे कडेन खूब वेरिएशन आमच्या अरावंड फाटल्यान लागून बेगीन हें करून घेतलें पूण जुलय एका मे म्हयन्यान तेणें थंय केबल कळे करपाक गेलें आनी आयज थंय एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा खुबश्यो खोडलेले आसा सगळे थंय आतां रोबर्स घालता लोकांची गाडयो पिड्ड्यार जाता लोकांची बॅक पेन नॅक पेन हें सगळें जाता हें जर तुमी वयल्यान स्टार्ट केल्लें दोंगरा वयल्यान जाल्यार हो इन्सिडंट जावचो नाशिल्लो आनी मागता की आयज असेंब्ली चालू आसा थंय हो इन्सिडंट हें करचो कित्याक एज अ फार्मर एज अ हें खूब जाणां तांकां जीव तेंचेर आसता तेंचो आनी तेंचोय मनजातीचें कितें आसा तें सारकें खबर आसता त्या खातीर तेजेर मातशें एज अ आपलेच कोण तरी गेल्ल्या सारकें हेजेर हें करचें आनी तें अंडरग्रावंड केबलींग आसा तें पयलीं दोंगरा वयल्यान स्टार्ट करचें जेणे करून जे व्हडले उजो लागलो तें बी जावचें ना आनी असले इन्सिडंट जावचे ना हांव मागता भाऊ कडेन प्रेमानू भाऊ तेणें आपलें सो येवकार सगळ्यांक तुमची सो आज जो विशय जाला म्हणजे आज जे आमची तांकां नाजूकशी म्हणजे एका वर्साची जी पाडकां म्हणजे अजून सुद्दां तेंचे नाकांतल्यान फेस येता म्हणजे खंय तरी अक्षरशः मनान खंय तरी फिलींग येता हें सगळें निश्काळजीपणान जालां म्हणजे म्हाका सांगपाक जाता ह्यो आतां वायरी म्हणटात त्यो कितले वर्सांच्योच वायरी आसा अजून चेंज जावना आतां सुद्दां चेंज करपाचो जो प्रोसेस आसा खंय तरी गांवांनी खड्डे मार जावं रस्ते डॅमेज कर असो प्रोसेस आसा आनी ह्यो हाय टेन्शन वायरी खंय तरी विश्वेशान सांगले त्या प्रमाणे खंय तरी अंडरग्रावंड जावपाक जाय जेणे करून दोंगर लासतात जावं अशी आमची बाबडे हेंचो निश्काळजीपणान हत्या जाता हें जावपाक जायना आनी जो निसर्ग प्रमाणे तांकांय तितलोच जगपाचो अधिकार आसा म्हणजे जनावरांक सुद्दां तितलोच रायट आसा हे नेचरान रावपाचो म्हणजे आज अशें तांकां बेवारशीपणान मारून उडोवप म्हणजे खंय तरी हो मोठो एक गुन्होच जाल्लो आसा आनी हें सरकारान खंय तरी थांबयचें आनी त्यो एक केबली आतां हांगासरले पळयल्यार सुद्दां कळटा बेवारशी प्रमाणे कशी वायरी लमकळटा ते सायडीन पळयल्यार सुद्दां कळटा पळय ट्रान्सफॉर्मराचे ते वायरी सुद्दां अश्यो अनास्ती खंय तरी लांबतात आनी आमची जी जनावरां ती बाबडे अननेसेसरी सफर जाता तांकां कांय खबर आसना तांकां लायट जावं बाकीची झाडां म्हणून हो डिफरन्स खबर आसा पूण लायटीचो कसो शॉक येता हें तांकां कांय खबर ना हें सगळें थांबोवपाक लागून सरकारान योग्य हेजेर खंय तरी कारवाय करची आनी हें लॉस जाता तेंचे बाबा जिवाचे ते खंय तरी सांबाळचे इतलेंच सांगूंक सोदता आमी आनी एक थोडे हें करता आयज तेंच्यो ग्रेजींग लँड आसा पळय त्यो खंय तरी काबार केल्ल्यो आसा आनी तांकां भोंवपाक सुद्दां मेळना तेंच्यो ग्रेजींग लँड आसा आमी कटमगाळ दादाच्या प्रांगणान आसा आनी हांगा सगळ्यो बिल्डिंग्यो जाल्ल्यो आसा हें जाल्लें आसा तांकां खंय ना खंय तरी बारीक बारीक खावपा लागून वयचें पडटा आनी ह्यो ग्रेजींग लँड ज्यो तितून तेय सायडीच्यान तुमी पाप करता ते कित्याक जाणा ते थंय खावपाक येता जावं तण आशिल्लें पयलीं आतां तें मेळना
कोण कोणाचे भितरले ते हेजे वयतले अशें करून ते सगळे त्रास जाता ते रस्त्यार बसता तांकां ब्लेम करून फायदो ना थंय रस्त्यार बसता म्हणून एक्सिडंट जाता हें ब्लेम करून फायदो ना तांकां हें खंय तरी तेजेर उपयोजना करच्यो आनी ह्यो आतां स्टॉप करच्यो आनी लँड प्रोटेक्शन बील घातला ताका तुमी मुद्दम हें करचें कित्याक आयज सरकारान फाटल्या फावटी हेजो हाडलेलो उरता तांकां फाटल्या फावटी तेंच्यानी तो फार्मींग हें हाडलें ते फक्त पॅडी फिल्ड तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें पूण बाकीचे जे हें आशिल्लो फार्मींग लँड आशिल्लो जावं कुळागर आशिल्लो तेजे हें करनाशिल्लो उरता सो ही ग्रेजिंग लँड म्हणटा पळय आसा समुद्राक जी एरिया आशिल्ली आनी ग्रेजिंग लँड म्हणून खंय तरी सांबाळून दवरलेली की आज खंय तरी मेगा कन्स्ट्रक्शनान वयता आनी हो अननेसेसरी डेव्हलपमेंट तेंचोय जो लायव्हलीहूड आसा तो खाण्याचो तो सोर्स आसा हे दोंगराचेर तेंचो आशिल्लो ते खंय तरी थांबोवचें सरकारान ग्रेजिंग लँड बीन काबार करपाचो आनी योग्य जनावरांकूय तांकां एक्सेस दिवचो तेंकां फोटो बांदून खावपाचो भाऊय सांगता पळय ही जमीन सुद्दां हांगासरली आहा ही ग्रेजिंग लँड सरकार दरबारान खंय तरी ते जनावरां प्रिजर्व करून दवरली हांगा कॉर्पोरेटायझेशन बीन कितें आसा फुडें स्टॉप करचें इतलेंच आमी सांगूंक सोदता देव बरें करूं तांकां पण घाला हेल्प करूया ना ना सर आम्ही रावूंक जाय रावपाक जाय अशें रावया न्ही ताका उठून घालपाक बरें बरें सद्या स्टॉप कर आतां तुमी पळयता की कशें कशें एक तो फार्मर आनी तेणें ती बरी तरेन तांकां पोसलेली आनी तेणें म्हणलें एक एकदां तेंचे कडेन जायना हेजेर उलोवपाक जावं पूण ही ग्रेजिंग लँड एक्चुली आनी थंयच्यान ह्यो हायटेन्स लायन वचप म्हणल्यार तुमी जाणा कितें हें केन्ना ना केन्ना जातलें खूब फावटी जालां आसतलें हेज्या पयलीं आनी मागता सरकारा कडेन हें शाप तुमी घेवं नाका तुमचो परिकर कसो फडफडोन मेलो तो पळयला तुमी बाकीच्यांक कितें जालें तें पळयलां तेणेंच वाट लायली सगळी जर गोंयची कोणें वाट लायल्या गोंयचे फार्मर जावं गोंयचे जे ट्रायबल आसा जावं गोंयचे जे कसेल तेजी जमीन म्हणून ते कसेताले तेंची जर कोणें वाट लायल्या जाल्यार ती परिकरान लायल्या हें प्रत्येकान लक्षांत घेवचें तो हिरो असो कोण न्ही तो एक नालायक मनीस आयज गेल्लो आसतो पूण तेजेर उलोवन फायदो ना पूण तेणें वाट लायिल्ली आसा ते केन्नाच विसरचे ना जे कोण जाणा पळय आमी जे जाग्यार भोंवता सगळे ताका गाळयोच मारता ते लागून आनी ते तुमी शाप तसली घेवं नाका कशें आसूं तें पूण तुमी शाप घेवं नाका ते हें मातशें तरी खंय तरी एक सेन्सिटिविटी दवरा ती भितरल्यान आनी तेन्ना कळटलें तुमकां कितें जावंक शकता तें ती सेन्सिटिविटी दवरल्या जाल्यार आपलें म्हणून कितें तरी चिंतल्यार आपली कंट्री गेल्ल्या सारकी जर दिसता तुमकां जाल्यार हें खंय तरी सांगूंक जाय परत येता तो काय घातलें येता तो अरे कोणी आता पळय हे जर गेल्ले न्ही नाका कोणी जर हें गेल्ले एक भुरगें जावं कोणी मनीस जर जाल्यार तेका भुरगे येता भोंवपाक वाऱ्याक
किती करता एकदा लागले ना कोणा ताका वाटोंक वयता तूं सगळी तशी आसता कोण वाटोंक गेला ती हें जालें फूल हें गेला पळय हे खांबे पूण तशें जर्सी ब्रीड अरे बाबा जर्सीचो इन्सिडंट चालूच रे तिकडे आता कोणा पडलेलं ना आधी मनीस ह्यो पयलीं स्टार्ट करपाक तुमकां इजिली आतां तेंच्यानी पळय मे म्हयन्यान मरे सगळे कडेन खोडून दवरला मे म्हयन्यान म्हणल्यार जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत तुमकां काय करपाक मेळना तो कोण हांवें गोरीत रोडला घेवचो ते आसा कोण ते वयर आसा ते वांकडे घातले आमचे आशिल्ले पळय तापगाले मशीन मातशें टच आहा सबसिडी रोखडे पास जाल्ल्यो सगळी जाल्या हय हय कळटलें पावसात ते पण कसं गरमी घेऊन म्हणून घेऊया पावसात पाऊस कमी जाता 4-5 जण असतात ते रोज येतो ना हांगा
पळयल्यार कळटा कशी बाबड्याचे हांगासर आमचे आसा पळय खंय तरी आनी आमी जनावरां म्हणून तांकां निग्लेक्ट करप ना. खरेंच तरी आपले स्वताचे घरचो कोणी मनीस जाल्लो जाल्यार आपले स्वताचे भुरगे जाल्यार खंय तरी अक्षरशः रडपाचें न्हू. खंय तरी खेदाचो आनी एक दुख्खद गांव सुद्दां एक 4 जाण वचप म्हणल्यार व्हडली एक दुख्खद घटना गांवांत जाता आशिल्ली. ते परेन हें जाल्लें आसा. हें जावचें न्हू. मनजातीकूय खंय तरी जगपाचो एक निसर्गान अधिकार दिल्लो आसा आनी हो अशें तरी करंट येवन ते वचप म्हणल्यार एक गांवान एक व्हडली ट्रेजेडी अशें म्हणपाचें. आनी सरकार दरबारान सुद्दां हेजेर नोंद करून घेवची असो निश्काळजीपणान जे जनावरांचो मृत्यू जाता थंय खंय तरी तांकांय म्हणून खंय तरी सांबाळून घेवचें. म्हणजे केबलिंग जे खंय उगड्यार पडटा तें खंय तरी अंडरग्रावंडूच घालचें. म्हणजे खंय तरी हो इन्वेस्टमेंट करता लोकांक दाखोवंक अर्दे पयशे गळ्यान आनी अर्दे पयशे रस्त्यार म्हणटा तशें जावपाक जायना. सो लोकांचो फंडाचो यूज जाता तो वेवस्थीत तरेन जावचो आनी तांकांय बाबड्या जनावरांक सुद्दां खंय तरी योग्य न्याय मेळचो अशें आमी सांगूंक सोदता. अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट हो आनी हेजे वयल्यान कळटा आयज तांकां अशें व्हरपाक सुद्दां एक पळय कितकें वायट दिसतालें तें. कित्याक की तांकां व्हरतना कशें व्हेलें तें JCBन. आनी हांव थोडो म्हाका आतां याद जाली त्या बीन नरेन सावयकर BJPचो MP आशिल्लो. ताका हांव स्कुटर घेवन वयतालो थंय आनी म्हाका दिसता हांव कॉलेजीक आशिल्लो तेन्ना तो थंय प्रचार करता. पूण तेज्या आदल्या फावटी ताणें सांगलें की आपूण एम्बुलन्स प्रोवायड करतलो म्हणून. सगळ्यांक एम्बुलन्सां जे कावस आसा जावं एनिमल्स आसा तांकां एम्बुलन्स प्रोवायड करता म्हणून. आयज बरें एम्बुलन्स ना गोंयांत. पूण ताका जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलें तेन्ना सगळे ते जे पट्टे आयले तितके आंगार येयले म्हाजे त्या टायमार. आनी आयज हो पट्टो हांगा एकटो येना पूण फक्त तांकां कळटा हेजें राजकारण करपाक. आयज पॅथेटीक कंडिशनान आसा. प्रत्येक तुमी हितून वचून पळया जी हॉस्पिटलां आसा जनावरां लागून तेंचे कंडिशन वचून पळया कशी कंडिशनां आसा ती. थंय कितें फेसिलिटी आसा ती पळया. डॉक्टर एक वेळ बरे आसा पूण थंय कांयच मेळना लोकांक लागून. आनी आयज जो सपोर्ट मेळपाचो आशिल्लो गव्हर्मेंटा कडल्यान कसलो खंयच्यानूच मेळना तांकां हेका लागून. तेंचे हांगा हेल्थ केअर मनशाचे सारकें ना. तेंच्यांनी कितें आसतलें तें चिंता तुमी. आनी केन्ना वचून तो पळय हो सरकार जो गो माता हें तें करून जो राजकारण करता आपल्यान तेंचे लागून तेंच्यांनी कितें केलां तें मुद्दम विचारा. हे फावटी ते दारार येतले. प्रत्येक कडेन तेंचे फक्त एकूच चल्लें आसा की हिंदू मुस्लीम करपाचें हें करपाचें आनी हे असलें हें करून दाखोवपाचें. जी काव करून तेंच्यांनी गो माता करून आयज आमकां अक्षरशः पिशान काडलेलें आसा. प्रत्येक कडेन बस्ती जाल्ले आसा थंय आमी घालता इल्लीगल हें आसा थंय. आनी हेजेरूय आवाज उठयतले. हांव पर्सनली हे खूब फावटी आमी उलयता आनी जेन्ना आमी म्हणटा पयर सुद्दां मनोजान एक डायलॉग मारलेलो हांव आसपालो. कित्याक हांव ते म्हणटालो की हांगा सगळ्यांक इक्वली ट्रिटमेंट करपाक जाय. कोणें तरी आमकां कुत्र्या वता हो शिरोडकार काय कोण तो काँग्रेसीचो शिरोडकार हृदयनाथ शिरोडकार तेणें कुत्रे सुद्दां मेल्यार म्हणपालो हितून वयता म्हणपालो कोणी कोर्टान वयता म्हणपालो. तेन्ना मनोजान ताका एकूच सांगलें की कुत्र्याक सुद्दां व्हॅल्यू आसा म्हणून. खरेंच व्हॅल्यू आसा आनी आमी तो व्हॅल्यू तेंचो जागतले. आमकां ती जनावरां बद्दल पडलेलो आसा आनी आमी जेन्ना आमी आतां हळूहळू ट्राय करतले आनी फुडले फावटी आमकां खबर आसा हो लोक आसा ते आमकां ट्रस्ट करतले. पूण आमी जे मनकाळजाच्यान जे करता ते खंय तरी सगळ्यांक लागून करता. फक्त एकल्या हेका लागून न्ही. प्रत्येकान प्रत्येक कडेन आपलो एक हातभार लावचो. आनी हांव एटलिस्ट मागता की तुमी स्वताक जेन्ना निवळ उरता जेन्ना शीत उरता तेन्ना तांकां घालचें तें खंय तरी वेट कचरो तेजोय आमचो आयज कचऱ्याचो व्हडलो हें जाल्लो आसा गोंयांत. पूण गांवांत आमचे तितको प्रॉब्लेम जायना. कित्याक गांवांत प्रत्येक लोक आसा ते वेट कचरो हें आसा पळय कितें आपलें उरलेलें उश्टें आसा ते तांकां घालता तांकां जगयता. म्हणून हांव मागता प्रत्येक सिटीनूय बीन तेंच्यांनी खंय तरी ते एक डोनेट करचें. खंयचे गोशाळेन वयचे खंयचे PFN वयचे आनी तांकां डोनेट करचें. आनी हेच बरोबर आनी एक मागणी मागता हांव जे आयज आमी खूब जाण ट्रेंड चालू आसा तो ट्विटराचेर बीन. आयज जर खंयच्या जनावरांक जर तुमी कितें करता एक कितें म्हणल्यार ताका जर हार्म करता जाल्यार आयज पर्यंत ती जी हें आसा ती 50 रुपयांत आसा. फायन आसा पळय ती 50 रुपयान ते 50 रुपया तरी सुटपाक शकता. ती फायन आशिल्ली ती पयलीं 1970 काय 1667 कितें तर ती इम्प्लिमेंट केल्ली आनी तेन्ना 50 रुपयाक भरपूर व्हॅल्यू आशिल्लो. आयज हो मोदी सरकार आसा तेकाय मागता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन तेणें हो लॉ खंय तरी चेंज करचो आनी दाखोवचें की खरेंच आमकां पडलेलें आसा म्हणून. फक्त ती तोंडान भाशणां केली म्हणून जावचें ना. आतां तुमची भाशणां तर एक्सपोज जाल्ली आसा. तुमचें वयता कळयल्लें आसा लोकांक कितें तें. गोंयांत तर सामकी तुमी काबार जाल्ले आसा. त्या लागून मागता तुमचे कडेन की बरे भशेन तें हें करचें आनी बरे तरेन तुमी खरेंच जर मनांतलें करता थोडें तरी पुण्य घेवचें तेजे वयल्यान. देव बरें करूं.